कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। होय, शिक्षावणी त्याने त्याच्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात त्यांना दिल्या। ती कित्याक लागून दिल्या हे त्याकाच तुम्ही चढ स्पष्टपणे विचारात। कारण आम्ही भाजपा बरोबर युती केल्या। केंद्रीय नेते जे असतात त्यांच्या उतरान आम्ही ती केल्या आणि आम्ही उतर दिला की 5 वर्ष आम्ही भाजपा बरोबर राहू, म्हणजे या युतीचा धर्म आम्ही 5 वर्षापर्यंत पावतलो आणि त्या युतीचा धर्म राखून आम्ही जॉईंटली काम करता। दोन्ही पार्टी आम्ही समविचारी असा। आमकां केंद्राचे मोदी योगी म्हणा किंवा शहा म्हणा जे काम चालू असा भारत भक्कम करपाचे, नवो भारत एक घडोवपाचो, त्या कामाक आम्ही सपोर्ट दिला। आमकां तर एक बरें राष्ट्र जाय। आम्ही ज्या पद्धतीन मोदी आणि सगळे जण काडपाक सोदता जाल्यार आम्ही त्यांचे त्या विचारा बरोबर आम्ही रावचे लागता आणि तो विचार घेऊन आम्ही पुढे गेल्या। नाही हे सगळे मान्य आहात, तुम्ही त्यांचा विचार मानतात, तुम्ही त्यांचे रावतात, बट मुख्यमंत्री हे असे जी वक्तव्य करता ताचेर तुमचे कितें म्हणणे? ते त्यांच्यात अंतर्गत कितें आसा, आमचे आणि मुख्यमंत्र्याचे संबंध बरे आसा एकदम आमच्या संबंधात कांयच बिघाड येवना आणि आम्ही काय खंय भाजपा किंवा कोणाकूय दुखोवपाचो प्रश्न करू ना, प्रयत्न करू ना। हांव कितें एक दोनदा तळवटकर आयिल्लो आणि थंय त्याच्या बरोबर गेल्लो आणि महिला दिली एक महिला मेळावा एक आमंत्रणाचेर म्हणून थंय गेलो। म्हणजे मगो पक्षाचे काम आम्ही करता सगळीकडे। 7-8 मतदारसंघात आमचे तसे काम चालू आसा। तशें प्रियोळातूय म्हणजे तुमच्यो हय काम चालू आसा। ओके। आणि हाचेर आम्ही कितें घेतले, आम्ही कितें घेवचे ना, तुम्ही कितें दितले हाचेर अजून काय भाष्यच करू ना कोणी आणि हो वेळूच न्ही भाष्य करपाचो। बरोबर। आता लोकांचे कामच करपाचो, लोकां एककडे करपाचे समाजाक। कारण बिळा मतदारसंघ एसटी बेज मतदारसंघ। एसटी रिझर्वेशनच पयलीं सगळेच जाण मागता, ते दितले की ना होय अजून विचार चालू आसा। आसतना अशें मदींच भाष्य कितें आयलें कशें आयलें हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याकूय विचारलेले बरें। आमचे संबंध बरे आसा मुख्यमंत्र्या कडेन, आमचे कसलेच हेवे दावे मुख्यमंत्र्या कडेन ना। मुख्यमंत्री आमची कामांय करता आणि युती ही केंद्रीय फुडाऱ्यांनी ही ठरयल्ली आसा। म्हाका एक तुमकां विचारपाक जाय की तुमी सगळे सांगले की हे खंय तरी आतां वेंचणूक लागीं येता म्हणून भाजपा खंय तरी एमजीचेर एक प्रेशर बिल्डअप करपाची एक टॅक्टीक शे दिसता बीन तुमकां? न्ही, निवडणूक आतां लागीं खंय आसा, न्ही पावली न्ही आतां। बीजेपीन तयारी केली मेळावे घेवपाक। 2 वर्सां आसा अजून, त्यांनी तयारी केली पळय न्ही। ती तयारी त्यांची नवे कमिटी काढल्या, समिती नेमल्या। ओके। कळ्ळें न्ही, तयारी आम्ही केल्या, आमची समिती चालू आसा काडपाच्यो। आम्ही आता 6 मतदारसंघात काढल्यो। ओके। अजून डिक्लेअर करू ना आणि मिटिंगो घेवना, ते आमचे मे जुनात सुरू जातले। ओके। कळ्ळें न्ही, आणि ओव्हरऑल ह्या स्टेटमेंटाचो विचार आज तो आमचे केंद्रीय समितीची डिस्कस जातलो। तुम्ही खबर आसा 1999 लास्ट टप्प्या युती तुटली आणि मडकय तेन्ना हो आशिल्लो कोण श्रीपाद नाईक। युती जातली म्हणून आम्ही राविल्ले, युती तुटली आणि सुदिना सारको एक राजकारणी जन्मात आयलो जो नवो पक्ष घेऊन फुडें गेलो 25 वर्सां। फाल्यां युती तर समज लास्ट घटके केन्नाय तुटली जाल्यार तसो मोगो पक्षात आणि कोणीय तरी येतलो वयर। ओके। नवे फुडारी जन्माक येतले म्हणटा तुमी? हय, नवो मोगो फुडारी जन्माक येतलो आणि तो फुडें घेवन वचूंक शकता। कारण तांकां म्हाळशेचो आणि महालक्ष्मीचा आशिर्वाद ह्या पक्षाक आसा म्हणून हो पक्ष आज पर्यंत एका पक्षा चिन्हाचेर आणि सातत्यान विधानसभेत उबो आसा।
ओके. सो असे नवे तयार जावपी लिडर तुमच्या भितर आसात एमजी भितर? जाले 1999 कोणी म्हणिल्ले सुदीन येतलो म्हणून आनी फुडें इतलो व्हरतलो फुडें म्हणून आणि एक संघ रावतलो म्हणून. त्याचे भितर कितले आयले आणि गेले कितले एजमागो पक्षांतल्यान ते तुमकां खबर आसा इतिहास. ओके. सो तुम्ही वेल प्रिपेर्ड आसात जें कितें जातलें? आमी वेल प्रिपेर्ड आसा, पण आमी कशेय जरी गेले पण आमी बीजेपी बरोबर रावपाच्या तयारीतूच रावल्या, कारण आमकां ह्या देशाचे ह्या गोंयचे नुकसान पळोवपाचें ना. कोणी 1-2 स्टेटमेंट केले जाल्यार